सरकाराचे बालरथांचे ग्रांट कानाक घालूक पावनात म्हूण सध्या बालरथ स्टाफाच्या पगार आनी भत्त्यांची मारामारी. बालरथाचो स्टाफ रस्त्यार. युनायटेड बालरथ एम्प्लॉईज युनियन मंगळाराच्यान 8 दिसांच्या संपार आझाद मैदानार बसल्यात. तांणी 14 ऑक्टोबराक स्ट्रायकाची नोटीस दिल्ली. कामार कायम करचे, पगार वाडोवचो, इन्शुरन्स, पीएफ आनी ESI सवलत दिवची म्हूण ते मागतात. आमच्या आज मॅक्झिमम तशें पळोवंक गेल्यार सगळ्या स्कुलांतली उपस्थिती हांगा ड्रायव्हर अटेंडंट आज हांगा आसा. आनी दुसरें म्हणजे जी स्कुलांतले ड्रायव्हर अटेंडंट आज हांगा येवना आनी ज्या मॅनेजमेंटान आनी हेडमास्टर जावं तेणी तांकां जर जबरदस्तीन थंय गाडयो चलोवपाक लायल्या, आज आमी पळयलां. फाल्यां जर ते तशेंच थंय कंटिन्यू केले जाल्यार आमी हे एक म्हणजे तांकां एक बरे भशेन सांगूंक सोदता की पयलीं म्हणजे तांणी फाल्यां तांकां जबरदस्ती करची न्ही की तूं गाडयो चलय म्हणून खंयच्याच ड्रायव्हर आनी अटेंडंटांक स्कुलान आनी मॅनेजमेंटान जबरदस्ती करची न्ही. हो आमचो 8 दिसांचे आमी आमच्या हक्का खातीर हांगा रस्त्यार आयिल्ले आसा. तेन्ना आमकां तुमच्या फूल कॉपरेशनाची गरज आसा. तांकां आमी रिक्वेस्ट करता की ह्या भुरग्यां आज भुकेल्ले आसा, तेंच्या पोटा खातीर आज ते हांगा रस्त्यार येयल्ले, हक्का खातीर येयल्ले आसा. त्यांच्या पोटार जर तुम्ही पांय दवरून तुम्ही जर थंय आपले पोट भरूंक सोदता जाल्यार तेजी दखल मागीर तुम्ही चिंतचे बाबा तुम्ही कितें करता ते. 3 लाखान आमचो पगार, इन्शुरन्स, पासिंग हे आसा आनी डिझल हे कशेंच जावपाक शक्य ना. तेन्ना सरकारान हेजेर दखल घेवची आनी योग्य कितें ते करचें. आनी आतां तुमी येणाऱ्या इलेक्शनाक जे आमकां वापर करतले आमचो बशीचो आनी आमचो वापर करतले तेन्ना तो सारकेच बशी त्यो बाबा कंडिशन आसा काय ना तेवूय पळोवपाचें आनी आमकां सेक्युरिटी दिवपाची आनी फुडें तुमी आमकां यूज करपाचें. आमी अवश्य काम करपाक तयार आहा. तेन्ना सरकारान हेजेर सारको विचार करचो आनी आमच्यो ज्यो 4च मागण्यो आसा, व्हडल्यो मागण्यो कांयच ना. फक्त एक पयली मागणी पगार वाड आसा आमची, दुसरी मागणी आमची आसा ती सॅलरी आसा ती आमच्या अकाउंटार येवची, तिसरी मागणी आहा ती आमची सेक्युरिटी आनी चौथी मागणी आहा ती आमची रेग्युलरायझेशन. CM व्हडलो व्हडलो फटाशो मारता की तुमची ती एक वराची 2 वराची ड्युटी आनी बारीक लोकांनी मागण्यो करप सोंप्यो. म्हणजे बारीक लोकांनी मागण्यो करप ना काय कितें? जनता सगळी पळयता बालरथ कितली वरां चलता पळय, गोंयान कितली वरां चलता बालरथ ते सगळी जनता पळयता. पयर ब्रिक्साक लागून आमकां सगळ्यांक व्हेलें. सगळ्यो कितलेशेच बशी व्हेल्ल्यो, 250 सुमार बशी आशिल्ल्यो बालरथ. जाल्यार थंय आमकां दिसभर दवरले. जेवण आमी आमच्या पोटाच्या पयशांनी केलां. आमी जोडटा 300 रुपया आनी 600 रुपया आमकां थंय मोडचे पडले. आनी आमची वरां सकाळीं आमी संक भायर सरलेले ते 8:30 घरा पावल्या. आनी कितली वरां ड्युटी जाता? 2 वरां जाता, 3 वरां जाता, 12, 13, 14 वरां आमची ड्युटी जाता. एके वटेन बालरथ एम्प्लॉईंचे युनियन धरण्याक बशिल्ले आसतना कितलेशेच स्कुलांनी बालरथ भुरग्यांक हाडवड करताले. सरकार बालरथा फाटल्यान स्कुलाक वर्साक 3 लाख रुपया दिता. ते तांकां डिझल आनी मेंटेनन्साकूच सारकें पावना म्हूण सध्या बालरथ ड्रायव्हर आनी अटेंडंटांचे पगार आनी भत्त्यांची मारामारी. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. ब्रिक्स समिटाचे 4 दिसांनी गोंय पुलिशेक जे जेवण आनी खाण दिल्ले ते सामके कमी दर्जाचे आशिल्ले. ताची खोलायेन चवकशी करची म्हूण गोंय ह्युमन रायट्स कमिशनान मुख्य सचिवाक आदेश दिला. ही चवकशी 10 दिसां भितर पुराय करची अशेंय आदेशांत म्हळां. 5000 पुलिसां खातीर 4 दीस दिल्ले ह्या जेवणाचे टेंडर सुमार 52 लाख रुपयांक गेल्ले. ताचेरय आतां प्रस्न उपरासपाक लागल्यात. The Goa Human Rights Commission today has, in its order, noted that prima facie it feels that this whole thing is a major food scam and has sought a interim report of the investigation from the Chief Secretary within 10 days. The Goa Human Rights Commission has also directed that no payment should be made to the contractor until the inquiry is complete. This is a gross abuse of power, and the human rights of the police personnel were violated while they were being made to work for long hours without proper food, drinking water and toilet facilities. In fact, the government of Goa tendered the whole food contract for 51,66,000 to a contractor, Amonkar Classic from Bicholim, and the food supplied to the police personnel was totally substandard, with so many policemen going sick after consuming that food. So this whole matter will now be investigated.
ब्रिक्स परिशदेक लागून आणि सुरक्षेच्या कारणांक लागून कोलवा फार्मा वेळार मांड घालपाक पुलिसांनी आडायल्ल्यान स्टॉलवाल्यांचो बोवाळ वाडला. मांड घालू नाकात म्हूण खंय पुलिसांनी ऐन वेळार ऑर्डर काडल्या. लोक म्हणटात पुलिसांनी पयलीं सांगूंक जाय आशिल्लें. सोमारा फातोडेर सावन फार्म सुरू जाला, मात मांड ना. कोलवेचो फार्म फामाद. कसलीच परवानगी घेनासतना स्टॉलवाले मांड घालतात. हे खंय परंपरेन चलत आयला. हे फावट ब्रिक्साक लागून पुलिसांनी स्टॉलवाल्यांक मांड घालपाक दिले ना. ताका लागून कोफुजांव जाले. सरपंच म्हणटा ताणें कोणाकूच स्टॉल घालपाक परवानगी दिल्ली ना. मांड घालूंक मेळना म्हूण स्टॉलवाले पिकार. सद्या आमी कोणाकू परमिशन दिलना. इलेक्ट्रिसिटी देखून मरे म्हाका परमिशन येयल्ली. हांवें एकल्या देखून सद्या इलेक्ट्रिसिटी देखून दिलना बिकॉज आय टू ओबे द orders from all the letters of authority. That's why I have not given a single permission to anyone. That was just now someone had called me that आमी हिंगा हे फेरी घाताय म्हण ताका लागून स्पेशल पर्सनल येयलो आनी हांवें रिक्वेस्ट केलें तांकां सद्या घायना काय म्हण अजून फाल्यां बी लायसन्स जागे पंचायत अशी वर्सां दित ना. वर्सां आमकां तेन्ना दित ना. आमी बरें पंचायती भितर आनी मागीर पंचायत बरें पळय तुमी तुमकां पळय सांगला पळय तेमकां पयलीं सांगात अशें अशें प्रॉब्लेम आहा म्हणटा तेणे ते मागीर लायात ना. आमी विचारलेलें तेन्ना डिस्कशन नाका रे तुमकां हांव आमकां लायनाका सांगलें कित्याक ते सांगना रे कित्याक लागून हे कॉन्फरन्स आहा म्हणटा ब्रिक्स आनी सेक्युरिटी हेका लागून गाली नाका म्हणटा सारकें सांगना गाल बी म्हणना नाका. आतां आनी टायम ना आमकां घालपाक ऑलरेडी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर सावियो डायस. खबराचित्र हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीचेरूय लायव्ह पळोवंक मेळटात. नमस्कार.